गोय सरकारान पुलीस खात्यात व्हड प्रमाणात बदली करपाचो निर्णय घेतला। वट्ट 565 पुलिसांची बदली केल्या। हातूंत 2 पुलीस निरीक्षक, 34 सहायक पुलीस निरीक्षक हांचो आस्पाव आसा। महत्वाची म्हळ्यार 60 पुलिसांची बदली पुलीस कंट्रोल रुमांत केल्या। पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान आयज एक महत्वाची बातमी येयल्ली आसा, जितून 565 पुलीस कर्मचारी जे आसात तेंचे ट्रान्सफर जाल्ले आसात। जाल्यार हे जे 565 पुलीस कर्मचारी आसात ते तितून भितर 2 PI आसात, तशेंच 31 PSI आनीक 3 लेडी PSI आसात, तशेंच ASI जे आसात ते 107 आसात आनीक लेडी ASI जे आसात ते 6 आसात। तशेंच हेड कॉन्स्टेबल आसात ते 158 आसात, लेडी हेड कॉन्स्टेबल 3 आसात, पुलीस कॉन्स्टेबल 203 आसात, लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल 27 आसात, ASI वायरलेस जे आसात ते 2 आसात, PC वायरलेस तितून 1 आसा आनीक हेड कॉन्स्टेबल RTO हे जे आसात ते 5 आसात। सो हेंची सगळ्यांची बदली टोटल 565 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली जाल्ली आसा। आनी हितून महत्वाची गजाल म्हणजे 60 पुलीस कर्मचारी हे बदली जाल्ले आसा, तितून भितर 60 पुलीस कर्मचारी जे आसात तेंची बदली करून तेंका PCRान घातलेले आसात, म्हणजे पुलीस कंट्रोल रुमान तेंची बदली करून तेंका घातलेले आसात। सो ही जी अपडेट जाली ही जी महत्वाची अपडेट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान 565 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली जाल्ली आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।